ते इल्याने म्हणूंक लागले डॅडी खंय आहा? मी सांगलें न्हिदला. म्हणूंक लागलो उठ आपणाक बॉलांक जा. मागीर मी मम्माक सांगलें मम्मानी मी मागीर भायर येयलो. मागीर मम्मा कडेन ते व्हडल्यान बॉलांक लागले. डॅडीक भायर हाड आपणाक बॉलांक जाय हें आतां खूब जाण आसले 300 जाण. आमकां बॉलांक जाय डॅडी कडेन डॅडीक भायर हाडा म्हणून सांग. मागीर काय केलें तुमी? मागीर आमी भियान मम्मान आनी मी भियान फोन मारलो ह्या पुलिसाक फोन मारलो. परत घरा केव्हा गेले ते घरा पावणे तिनांक अशें गेले. ओके. मागीर आनी तूं फुडें काय केलें आनी तुका काय सांगलें तेंच्यांनी? आनी ते मम्माक व्हडल्यान सांगत आसले आमी आयज व्हडये सोडटलो रेंव काडूंक तेव्हा तुजो घोव थंय दिसांक जायना असो. धमकी कशी? हय धमकी कही दिले. दिसांक जायना आनी काय? आनी मागीर ते वयताना म्हाका म्हणूंक लागले आमी सीएमाक फोन मारलो तुमी पुलिसांक बीन फोन मारले ते पुलीस बीन येवचे ना म्हणून सांगले. समीर केरकरान म्हाका सांगला आमी सीएमाक फोन मारलो म्हणून. म्हणजे ते वयरसून तांकां आसा दिसता प्रोटेक्शन आहा असं तुका दिसता? हय. म्हणून ते इतके तुमी येयले. हय. आता काय तुका दिसता ते म्हणजे परत इले जाल्यार तूं काय करतलो दिसता? तूं भंय दिसता काय? आतां इले आतांच भंय दिसता फुडें आतां म्हाका दिसता मारूकच कहे येतलें आमकां सगळें. तुजी काय आसा अपील म्हणून गव्हर्नमेंटा कडेन पुलिसां कडेन? म्हणजे हे काय काडटात लायसन ना तेंचा बंद जावपाचो म्हणून. ओके. आनी हांकां बंद करपाचें आनी तुमकां सुरक्षण. हय. हांव पोवन वाड्यार केरी थंय रावता. जालें कितें म्हणजे हांव भायर म्हाज्या पर्सनल कसले कामाक लागून गेल्लो हांव आनी कितें 12 12:30 कितें येयला आनी सकाळीं वयता आसतना टेन्शनान म्हणजे हालीं म्हाका खूब हें धमके बी तशें कितें येयल्ले सारकें जाता तेका लागून टेन्शनान टॅबलेटी घेवंक विसरलो आनी हांव गेलो भायरसून येयलो 12:30 सुमार कितें अंदाज टायम परफेक्ट पळोवना आनी बायलेक सांगलें हांव न्हिदता गो तकली सारकी जाग्यार ना म्हटलें आनी न्हिदला. आनी तेचे उपरांत हे कोण तरी कितले 30 जाण कोण तरी येयल्यात दिसता. ते मागीर म्हाका कळलें की बायल येयली पळयलें जाल्यार हांव न्हिदला म्हणटकूच जालें कितें बायल तांकां सांगलें न्हिदला म्हणून. तर बायलेक मागीर कितें सांगूंक लागलें दिसता उठ अशें कितें तें तुमकां म्हाजी बायलच सांगूंक शकता पूण तुमी बायलेची स्टेटमेंट घेतल्यार बरी दिसता म्हाका दिसता कित्याक फक्त म्हाजें हें म्हणजे हांवें कोण येवपाचें कारण म्हणजे हांवें एक पंचायतीन कंप्लेन केल्ली. म्हणजे हे बांद बी फुटात आमकां लॉस जातले अशें ते दिता कॉफी तुमकां दिता मागीर तेचेरूच तुमकां कळटलें. बांद म्हळ्यार आतां मातयेचें घर आयज 150 वर्सां जालें म्हाजें मातयेचें घर आहा आनी जर बांद मीत फुटा जाल्यार सबंद लॉस जातलें केळयेक लॉस जातलें पवनानच धपको बसतलो 20 घरां मातयेचीं आहा ते दिले. दुसरें म्हणजे हे घाटी जे आहात घाटी म्हणजे हांव घाटी म्हणजे त्या भाशेन तांकां केल्लेच करी. घरां म्हणपाचें म्हणजे जे सँड मायनिंग चल्लां. हय सँड मायनिंग चल्ल्यात आनी 30 कितें 30 वयरूच दिसता. आतां 30 म्हटलें जाल्यार कोणें म्हणटलो कंप्लेनीर म्हाजे कंप्लेनीर म्हणजे पंचायत 25-30 अशें कितें बरयल्लें. आतां स्टेटमेंट म्हाजे अशें आनी ते लेटर अशें म्हणूंक शकता न्हू पूण 30 घोडये चलतात आनी ट्रक 70-80 सुमार ट्रक चलतात. इलिगल मायनिंग इलिगल कोर्टाची हें म्हाजे कडेन आतां ना तुमकां दाखोवंक शकता 2 दिसांनी पिरियड घेवन पूण इलिगल हे कोर्टाची पाबंदी आसतना हे रेंव काडटात आनी म्हाका दिसता कदाचित तेच मनीस रेत माफिया म्हणून म्हाजे कडेन आतां आयज घरा कडेन दादागिरी करूंक येयल्ले जाल्यार देव जाणा. बायलेक कितें आवय तरी बायलेन उठोवंक ना कित्याक म्हाजी एकदां झॅम वता जाल्यार परत म्हाका झॅम पडना अशें. हेल्थ इश्यू आनी मेडिकलाक सुद्दां हालीं गेल्लो आहा. आनी तुमी खंय कंप्लेन केल्ली मागीर कितें पुलिसाक फोन मारला? हां पुलिसाक 1:50 हांवें पुलिसाक फोन मारला. म्हाका खूबच बोवाळ जालो भायर हाडा ताका 2 दार उगडा हे करा म्हणजे बायल तुमकां स्टेटमेंट दितली तेन्ना बायले आवाज जाता म्हणून चेडो येयलो डॅडी कोण तरी येयल्यात म्हणूंक लागलो अशें. तेन्ना हांव उठलो मागीर सोमतो हांवें पुलिसेक डायल मारला. 1:50 कितें अंदाज असो मारलो. येयले पुलीस? ना आजून येवंक ना. 1:50 आतां टायम कितलो जालो? म्हणजे आतां तुमी कितें करतले फुडें कितें? फुडें म्हणजे म्हाका आतां म्हाज्या सेफ्टीक लागून पुलीस कंप्लेन वचून स्टेटमेंट दिवची पडटली न्ही की अशें 3:15 जाली तरी पुलीस येवंक ना. 3:15 जाली तरी येवंक ना आनी दुसरे स्टेटमेंट दिवची पडटली. फाल्यां कितें तरी हांव एक्शन फुडें घेवंक गेलो जाल्यार त्या दिसा तूं कंप्लेन कित्याक करूंक ना म्हणटले. क्वेश्चन असो येतलो न्हू तेका लागून म्हाका कंप्लेन करचीच पडटली.
जसे न्हंयभागान जाले तशी तुमकां भंय दिसता जावंक शकता काय? त्याच्या न्हंयभागान तरी पयसून कितें कोणी आयकोंक न्यूजार इल्या गोळी मारली हे जालें हांगा आयजच उदाहरण पळयात आयजच हांव भायर येयल्लो जाल्यार आनी बोटी कुडके करून सोडटले आहले म्हाजी बायल आनी चेडूं फक्त आड्डी मारूंक रावतले आहले भायले कोण शेजारचे सुद्दां असल्या बोवाळान कोण येवचे ना आहले. तुमकां कितें आसा अपील कितें करूंक सोदता तुमी? अपील म्हणजे हे माझे ऍप्लिकेशनार आहा तेचेरच एक्शन जावची हेच माझे अपील आहा. हांवें पर्सनल अटॅक कोणाचेर करूंकूच ना. कोणाचो पर्सनल ट्रक आहा नाल्यार आनी खंय फार्मास आहा त्या फार्मासीर तेचे अटॅक केला हांवें ना. हांवें हे इलिगल नैसर्गिक संरक्षण हा नैसर्गिक संरक्षण बरोबर हे म्हाका पर्सनल म्हाकाच अशें न्हू खूब जाणांक लॉस जातले ताचे. कोण तोंड उगडना ना ना कोण म्हणजे अशें जर आतां उदाहरण पळयात न्हू तुमी आतां हे 25-30 म्हाज्या घरा कडेन येयले म्हणटूच अशें कोण येतले म्हणून तांकां खबर आसतली म्हाका इतली हेंच ना इतले येतले म्हणून कितें हांव आतां तर म्हाजे हेंच्यांनी शेपडेर पांय दवरला. आतां हेचे फुडें हांव वगी रावचो ना. हेंच्यांनी म्हाजे कुडके सुद्दां केले तरी हांव फाटीं रावचो ना. हे इतले जाण येवपाक कोणाचो सपोर्ट आहा दिसता? आतां सगळे बंद आतां म्हाज्या चेड्याक आतां चेड्याची स्टेटमेंट घे आतां चेड्याक म्हाज्या सांगलें कोणेन खंय सीएमाक आमी फोन मारलो पुलीस तशे येवचे ना म्हणून सांगलें. आतां हेचेर आतां तुमीच क्वेश्चन करा पर्सनली हांव कोणाचें नांव घेवं शकना पूण डायरेक्ट एका मनशान सांगलें म्हाज्या चेड्याक आमी आनी हांगासून वयतना सांगलें आमी सीएमाक फोन मारला. आतां हितून इनवॉल्व कोण कोण आहा कितें फर्स्ट खरें सीएमाचें नांव तेणेन घेतला वो आतां म्हणटलो आपूण फकाणां केली तुज्या चेडा बरोबर अशें शकता पूण फकाणान म्हाजे आयज जीव जातलो असलो भायर येयल्लो जाल्यार. हा हेचेर आतां कोणेन एक्शन घेवंक जाय कशें कितें तें आतां मिडिया आझाद मिडिया म्हणटात. आझाद मिडिया म्हणजे आझाद मिडियान फुडें कितें केलें जाल्यार नाल्यार म्हाज्या जिवाक धपकोच आहा तो. आतां सांगूंक जायना पुलीस स्टेशनार हांव कंप्लेन करूंक वयतलो थंय सुद्दां कोणें म्हाजेर ट्रक मारून कितें मारून उडोवंक शकता. हेचेर एक्शन कोण घेतलो ते म्हाका कळूं म्हणजे तुमी मिडिया म्हणजे देव माणूस कशें आझाद मिडिया म्हणून आयकोन जाणा हांव मिडियाचेर कोणाचो प्रेशर पडना म्हणून सांगलें पूण आतां हे जर फुडें अशें मिडिया जर सपोर्ट करीत जाल्यार म्हाका भंय दिसचो ना. हे आतां पुलिशेक आतां केन्ना 1:50 फोन केलो अजून येवंक ना म्हणटकच हे पळाले कशें तर आतां. आयज काय जालें सांग? आयज न्हू आमी दोगांच आसली घरान पयलीं आनी म्हाजो चेडो आनी हांव आसली आनी हे खूब जाण अशे पावणे एक म्हणजे एक अशे येताचो टायम सगळे हे म्हणजे 20-25 म्हणून मायजोय सुद्दां म्हटल्यार आतां 30 जाण अशे येयले आनी चेड्याक सांगूंक लागलो एकटो डॅडीक विचारलें आनी तेणें सांगलो न्हिदला डॅडी म्हणून सांगला. तर उठ तितल्यान म्हाका हें केलें न्हू विचारलें म्हटल्यार न्हिदला तो टॅबलेटी घेवन आतांच न्हिदला तर ना उठ तेका भायर हाड आमी येयला आमकां उलोवंक जाय अशें तशें म्हणूंक लागलें. म्हटल्यार तो वखदां घेवन न्हिदला म्हटल्यार आतां तर म्हणूंक लागलें ना ना आमी येयला म्हणूंक लागलें अशें तशें म्हणूंक लागलें भायर हाड तेका भायर हाड पयलीं ताका भायर हाडात म्हणूंक लागलो अशें रोहन केरकारान सांगलें म्हाका. आनी बाकी तेच्या सायडीन सगळे उबे आसले म्हणजे इस्कातीर म्हण खळ्यान म्हण सायडीक अशे बसले म्हणजे 25-30 तर आसतले सारखे आमी हें करून म्हणजे आमी सारकीच भियाली न्हू म्हणजे एक तर ते हेंच करीत तशें हेवटेनसून तेवटेनसून अशें भायर हाड आमी हलचे ना आमी वयचे ना उठचे ना आमी बसतले. हय भियाचें कारण म्हणजे एक तर तेका भायर हाड म्हणजे तेका मारून उडयतले असले न्हू आनी आमी दोगां न्हू आतां शेजाऱ्या सुद्दां आपल्या कोण शेजाऱ्या सुद्दां येवंक ना म्हणजे धोको हो सगळ्यांक आसा ना न्हू पूण एकट्यान सुद्दां अशें कोणी येवन जाल्यार हे इतले बाबा 30 मनीस हे सगळे वाड्यांतले आमचे असले आमच्या वाड्या भायले असले आनी खंयचे असले अशें कोणी विचारूंक ना ना शेजाऱ्यान कोणी विचारूंक ना अशें. हय हय आनी एकटो कोण सांगता आमी जेन आसतना येयला अशें तशें आनी कितले दीस जाले आतां रातचे येतात 10 जाण सकाळचे येतात दनपारचे येतात खंयच्याय टायमार तुमच्या जिवाक धोको आसा. हय ह्यो धोको आनी आयज तर सारकोच कळ्ळो न्हू धोको म्हण. तुम्ही पुलिसाक कंप्लेंट प्रयत्न केला? आमी आयज केले म्हणजे ते सांगात न्हू येवन फोन केल्लो म्हणजे अशें ते येयल्यात ते फोन केलो कितले 1:50 असो आसतलो फोन केले पूण आतां कितली 3:20 काय 3:30 जाली पूण अजून पर्यंत पुलीस येवंक ना. तुम्ही आता पुलीस स्टेशन वयतली? हय आमी वयतली कंप्लेंट दिवंकच जाय न्हू आमच्या जिवाक धोको आहा म्हणटा तशें न्ही. हे तर अशें येवन वयतात त्या मंगळार दीस सुद्दां दनपारचे मंगळार दीस कोण ना म्हाजो चेडोय ना घरा घोळ ना. मंगळार दीस तुमी कितें म्हणजे कोणाक सांगूंकूच ना वगी रावली? ना ना वजी रावली म्हणजे कोण ना न्ही तसो तेंच्यांनी हें करूंक ना न्हू म्हणजे म्हाकाच अशें समजावन सांगलें ना तो असो तसो आनी आयज तो रोहन केरकार म्हणटा तेका भायर हाड तेका भायर हाड भायर हाड भायर हाड म्हणजे हे मारूंकच येयल्ले न्हू सारखे कातरून उडोवन. तुमची काय अपील आसा गव्हर्नमेंटाक काय सांगूंक सोदता तुमी? म्हणजे ही आतां आमकां अशी सुरक्षा कशी हें आसूंकच जाय न्हू
आता एप्लिकेशन हा कसले हेचे आमच्या घरा हेका तेका ह्यो बांद सुटत जाल्यार धोको आसा म्हणून. आमचे एक तर घर मातयेचे, दुसरं म्हणजे आमच्याकडे आनी कसली हे ना. म्हणजे तुम्ही न्हंयच्या देगेकच सांग. आम्ही न्हंयच्या देगेक हा. आणि हे गाडयांचो बीन ते माती काडटात रेंव काडटात न्हू त्या गाडयांचो बीन आमकां 2 जाल्यार थंयसून त्रास रातच्या 2 गाडयो हे ते परतून ते मने येतात घाटी तेंचो आवाज. इल्लीगल उत्खनन चालू आसा मोठ्या प्रमाणात. हय हय आसा. आणि त्याचेर कोण जॉब ना कोण ना काय ताबो ना. ना 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 कोणच हे करीन एक्शन घेयना तेचेर. मॅडम एक केरीन प्रकार घडलो. महादेव शिरोडकर यांच्या घराकडे खूप जण लोक जमले. त्यांच्यानी कॉल करतात आम्ही त्याच्याकडे गेले त्यांची विचारपूस केली आणि त्यांनी तिथून सांगले की आपले आयज घराकडे खूप जण येयले आणि आपण दिसलो तरी आपल्या बायलेक आणि चेड्याक कितें कितें म्हटले ते सांगले. मागीर त्यांनी एक सांगता म्हटले की आपण पंचायतीन कंप्लेंट दिल्या. त्याची रिगार्डिंग तुमकां कितें म्हणपाचें? ही महादेव शिरोडकर याची गजाल आयकून खूप म्हाका वायट दिसले की अशें तेच्या वांगडा घडलें म्हणून. तेणीन 26 तारखेर आमकां पंचायतीन लेटर केल्ले की अशी म्हाजी कंप्लेंट आसा थंयसर रेंव चालू आसा सो तुमी एक इन्स्पेक्शन काडचें आनी पळोवचें म्हणून थंयसर येवन. आमी फोर्थ मिटिंगेक घेतली. आमची 31 तारीख मिटींग आसली तेन्ना आमी घेतली त्या मिटिंगेक. आमच्या मेंबरांचे अशें डिस्कशन जालें की आयजूच नोटीस काडपाची म्हणजे 31 तारखेकूच काडपाची नोटीस आणि तेका 1 तारखेक इन्स्पेक्शन दवरचें म्हणून. तशेंच आमी 31 तारखेक नोटीस काडली. तेका व्हरून 31 तारखेकूच पावयली नोटीस आणि 1 तारखेक इन्स्पेक्शन आसा अशें तेका कळयलें. तेतून दुसरे दिसा सकाळी तो पंचायतीन म्हणल्यार तो येवंक ना आणि त्याच्या थ्रू कोण तरी एक येयलो आणि लेटर दिलें आमकां की तो सीक आसा तेका येवपाक मेळचें ना तुमी 8 दीस फुडें धुकलपाचें म्हणून. सो आमची आतां प्रोसिजर हेतून चालू आसात की आमी फुडें इन्स्पेक्शन दवरतले आणि तेचेर आमी कारवाई करतले म्हणून. मॅडम नेमके ते कंप्लेंट कितें आसा तुमकां हे केला तशी? कंप्लेन थंयसर रेंव काडप चालू आसा. खूप हेतून रेंव काडटात अशें आमकां कंप्लेंटी येयली आणि तेणी फोटोज अटॅच केल्ले. आमी अशें सिरियसनेस दवरून की आमच्या गांवा खातीर आमी हे करचें म्हणून आमी आतां एक इन्स्पेक्शन दवरलेलें. पूण तेणी आमकां सांगलें की आपूण सीक आसा तेका लागून तो जर कंप्लेनंटूच ना जाल्यार इन्स्पेक्शन दवरून आमचो फायदो कांयच ना न्हू. तेका लागून आमी मागीर ती इन्स्पेक्शन फुडें दवरपाचें अशें चिंतलें मागीर. नेक्स्ट स्टेप तुमचो कितें आसलो? आता नेक्स्ट स्टेप म्हटल्यार आमी आतां जे मेन म्हटल्यार कितें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहात तेंच्यांनी मेन एक्शन घेवंक जाय आसली. तेचेर तेंची कारवाई कांयच जावंक ना. सो आमच्या तरेन जर आमच्या कडेन कितें जातलें आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट्साक फुडें आमी धाडटली. तेचेर मागीर तेंच्यांनी कारवाई करची. तुमच्या एकदम देगेकूच कोस्टल पुलिसाचे ऑफिस आहात ते कंप्लेंट कितें तुमी ते तांकां रेफरन्स दिल्लो आसा कितें? आमी तलाटीक सांगला मामलेदाराकूय सांगलेले आणि कोस्टल पुलिसाकूय सांगलेले की तुम्ही कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसात तेंच्यांनी हेचेर सारकी सिरियसनेस घेवन एक्शन घेवची म्हणून. म्हणजे तुम्ही ती कंप्लेंट फॉरवर्ड तांकां केली? हय 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 केल्लेली. तेंचे कडसून हय म्हटल्यार आतां आमी हे करूंक नासले पयलीं आमी हय हय पयलीं आमी तांकां धाडलेली. हय आनी आतांय आमी धाडटले आसले पूण कशें जालें आमचो जो कंप्लेनंट आहा तोच येवंक ना न्हू तेका लागून आमी ते मागीर फुडें स्टेप सद्याक घेवंक ना. आमी रावली मातशी पूण हेचेर आमची कारवाई चालू आसा. हय हय तो कंप्लेनंट येतलो तेन्ना मागीर आमी इन्स्पेक्शन करतली आनी ते कन्सर्न डिपार्टमेंट्साक आमी धाडटली.